एक कॅबिनेटान डिसिजन घेतलेलें आसा हेतूर येयला सोशल मिडिया की फुडल्या 10 दिसां भितर 6 ब्लॉक गोवा गव्हर्मेंट मायनींग ब्लॉक ऑप्शन करता. हेचो अर्थ मायनींग सुरू करपाक जाता. तेंच्यांनी 3 वर्सां लोकांक रसातळाक घातले. हेंच जर डिसिजन 3 वर्सां पयलीं घेतलेलें म्हणजे जेन्ना बंद जाली तेन्ना जर म्हयन्या भितर घेतलेलें जाल्यार आज त्यो मायनी सुरू जावपाच्यो. आनी हें सुद्दां जातलें अशें गॅरंटी ना कोणाची. हें फक्त इलेक्शन गॅमीक आसा. इलेक्शन लागीं पावलां आनी आमी मायनी सुरू केलें. फाल्यां सांगपाक मेळपाक जाय. फाल्यां 2 मेळावे आसात. एक सत्तरीन आसा आनी एक बिचोली आसा मेळावो. त्या मेळाव्याक सांगपाक मेळपाक जाय की आमी मायनी सुरू केल्ली आसा, ऑक्शन आमी करतात म्हणून. हें फक्त ऑक्शन केल्या नंतर वा ह्या देशांत ऑक्शन केल्ल्यो मायनी 5 वर्सां 4 वर्सां पयलीं ऑक्शन केल्ल्यो मायनी आजुनूय सुरू जावंक ना. कर्नाटकांत आसा, ओरिसांत आसा, ऑक्शन जालां. घेतलें ऑक्शन पूण आजुनूय ते सुरू करिना. कारण ते वायबल आसल्यार सुरू जातलें जावचें ना. आतां हे 6 ब्लॉक खंयचे ब्लॉक हें खबर ना तुमकां येवना पेपराचेर. ते येतकच ताचेर डिटेल कमेंट जे आसा ते आमी करतले. पूण ह्या बद्दल म्हाजें जें स्टेटमेंट आसा क्लियर आसा की हो फक्त इलेक्शन गॅमीक लोकांक फक्त फसोवपा खातीर, लोकांची दिशाभूल करपा खातीर हें अनावन्समेंट केल्लो आसा आनी तातूंत तथ्य कांय ना. सो पॉलिटिकल स्टंट म्हणपाचो. हां पॉलिटिकल स्टंट. पॉलिटिकल स्टंट.